हरे कृष्णा. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಸಗಟಾಂಕೆ ಮಿಗೆಲ್ ಸಗ ವೈಷ್ಣವಾಂಕೆ ಮಿಗೆಲ್ ಹೋಡ್ ಹೋಡ್ ನಮಸ್ಕಾರು. ಆಯ್ಚೆ ಕೀರ್ತನ್ ಚಾಸಿಲನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೀರ್ತನ್. ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋರ್ಯೋ ಮುನ್ಸಂಗ್ರ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಭಾಗವತ್ ಕುಟುಂಬಾರಿ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕುಟುಂಬಾರಿ एक माताजी लगेन चांको एक मुंचे मग ओड प्रीति दिसत. हरे कृष्ण माताजी. And आयचन सेशन स्टार्ट करचे मुर्तामा मी गेल्या गुरुवारी सगळं एक नमस्कार सांगून प्रार्थना करता. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्यपादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगतदं नगररमतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. शुभरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णव. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मतीतोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव. श्रीमद्भागवताख्योऽयं श्रीमद्भागवतं नाम पुराणलोकविश्रुतं शृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्. ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुकृतां वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ययं तैश्च सस्त्रियः सत्पतिर्यथा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवतसेवा भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवत नैष्टकी. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ऐकू येत ना? क्लिअर ना माताजी? ओके. हरे कृष्ण. हळी उद्धव गीताचे कंटिन्यू इच्छिता द गीता आम्ही पुढे त्याचे एक आम्ही एक असोसिएशन पॉवर त्या असोसिएशन कशी असताना मग ते शिकिली मायरी भक्त इथे भक्ती इथे म्हणून मना केलें मायरी आमगेले बद्ध जीवात्मा आले तांगेले ते मायांदू पोवणू तांणी कशी घुमता हांव सांगिला ना एक माजर सुता उंडक अशी सगळे निसरावन अशी घुंग 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 घाल्या पटची तांणी तांतूची पोवणू घुसपून घुसपून तशी पडताय तर ते सगळं मना केलं मेरी आम्ही आमगे कर्म फल इथे कर्म ताजे फल इथे असताना नेचर ऑफ कर्मा ते
आमी कशी तांतूची आमी आमकां डेथ म्हळ्यार अवॉयड करूं जमना मागीर आमगे कर्मफल चोवून नाजाल्यार आमी केल्ले जाल्याचे इतकी आमी केल्ले जाल्याचे पूर्वजन्माचे फल तो न्हू आमकां चांग बॉडी मेळटा नाजाल्यार आमगे कर्म थकीत आमकां एक देवा उडकास करचे म्हणटा आमकां बॉडी मेळटा नाजाल्यार आमी खाला पळोवन वताय एनिवे आमी एक जन्म मनशा जन्म काडचे मुर्त आमी उतुलकीच जन्म कोटी कोटी जन्म काडलोस 84 lakhs species అందులోనే మీ aliens ఉతలేంచి ತಂಗೇನೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ तुतले कॉन्शियस असलेले जन्म घेतलेले सर ऍटलिस्ट मागीर कोणाकी एक कृपान नाजाल्यार आमकां एक वैष्णव कृपेन आमकां एक ह्युमन बॉडी मेळटा असोसिएशनाचे तें सगळें जाल्लें तें ह्युमन बॉडी मेळना फुडें मागीर आमी कशी आमी विसरताय देवाक नाजाल्यार देवाल उडगास पोमता तें आमी तीन मोड रजो तमो सात्विक रजो आनी तमो गुणांतुले ते गुणाचे प्रक्रियेन आमकां बॉडी मेळयात सात्विक जावन मेळयात राजसीक जावन मेळयात तामसीक जावन मेळयात हें सगळें जावन मागीर आमी शिकिल्ले न्ही विद्या न्ही अविद्या इत्या म्हूण विद्या म्हळ्यार भगवंताल पासून नाल्यार सुप्रीम नॉलेजा पासून आसलेले आमी नॉलेज घेतले जाल्यार आमगे स्पिरिच्युअल पाथ क्लियर जाता मात्र न्ही आमी देवा लेगीत वापस वचात अविद्या म्हणून सांगिल्लें आमी दुसेरी आमी येची आनी तूच पळोवनू आमगे सेन्स एन्जॉयमेंट नाजाल्यार सेन्स ग्रेटिफिकेशन म्हळ्यार लायक इंद्रिय तृप्तीक आमी दुसरे आमी जन्म घेवंक जाता तें सगळें जाल्लें देव सांगता मिगेल ग्लोरीस असलेले knowledge ഏറ്റവും the most precious is related with his absolute नाजाल्यार देवाले लॉर्ड कृष्णाले पासून असलेले स्क्रिप्चर्स बाकी सगळं वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी नाजाल्यार वेस्ट आमगेलें लायफ वेस्ट करूं असलेले नॉलेज म्हणून सांगता तें जावन 64 kinds of activities सांगिल्लें आमी मस्तान तेंकां आमकां कंटिन्यू कंप्लीट करूं जमना भक्ती लक्षण हांव सांगिल्लें 16th chapter कोणेय शिकीन गे वाचिल्लें कितें 16th chapter ऑफ भगवद गीता तातूं देवासुर संबंध हे तंदू आमगेला देवा तें which is godly characters and which is demonic characters तें सगळं तांतू विवरण दिल्लें आसा तेंची आमी भागवतांत रिपीट करताय तेंच्या न्हू रोल ऑफ ज्ञान लेगीन आमी कंप्लीट केल्लें ते अंतू वर्णाश्रमांतू तें कशी तें प्रोसेस जावन निष्काम कर्म योगा ते आमी कोरपा जाल्यान आमी कसं जालें आमी इच्छा दवरना तिलें देवाल एक सेवा जावंक काडल्यार आमकां तेवी अंडर द स्पिरिच्युअल बोनाफायड गुरू आमी करचें डिवोशनल सर्वीस आमकां कितें डावटस नाजाल्यार तें आसा जाल्यार आमी तें ज्ञान आमगेले गुरू लतून घेवंक आनीक एक व्हडले रूख जावन आसलेलो माया जावन आसलेलो रूख तो पोंदातून कट्ट कोरका तें कसं जालें कल्टिवेट तें नॉलेज आमी कल्टिवेट करताय अंडर द गुरू गुरू लेगीत तुगून घेतले तें नॉलेजान आमी माया म्हणलेले रूख आमी कातोवन घालताय हांगा भितर जाल्लें आनी आतां रोल ऑफ योगा आमगेले अंतू कशी योगा आमकां कशी हेल्प करता म्हूण सांगून देव सांग उद्धव गीता उद्धवा आस्क कृष्णा कशी की हें ह्युमन सफरिंग्स नाजाल्यार तांणी अंतूच पळोवन तांणी सफर जाताय एन्जॉय जाताय
अंतू सगळं तंतू तुकुनो तांकां कशी उंचारे आता म्हणून घेता कळ्ळी कृष्ण सांगत इति म्हळ्यार तांणी जायना फुडें तांगेल्या ही बॉडी मी गेलत म्हणल्याक identification, misidentification म्हणून सांगता ड्यू टू misidentification oneself आनीक ही बॉडी अँड मायंड आमगेलें तर म्हळ्यार ते कंडिशन सोळाचे ताका तागेले ते रॉंग इन्फॉर्मेशन नाजाल्यार फॉल्स नॉलेज ताका मेळचे अंतू तुकून तो अंतूच पडता तावळी तिजता ते मेटेरियल मिसरीज म्हळ्यार मेटेरियल मिसरीज नाजाल्यार ते तो मेटेरियल डिझायरा मागल्यान वचून 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 तो मेटेरियल मिसरीज अंतूच येता ताळी ये एक वेळार अंतू आनी निमगेले ब्रह्मा लगी ब्रह्मदेवा लगी सनत कुमार चौग जाण ते तांणी निमगेल्या हे कशी तूं डिस्ट्रॉय करतलो नाजाल्यार हे कशी तूं हें करतलो एक आळालें एक जनालें म्युच्युअल रिलेशनशीप विथ सेन्स ऑब्जेक्ट्स एंड मायंड सेन्स ऑब्जेक्ट्स आमगेले इंद्रियाचे ऑब्जेक्ट्स आनीक आमगे मायंड तें हें आसलें बंद तें बंधन कशी तूं हें करतलो तळी उतलेंय आसा जाल्यार ब्रह्मान तें क्वेश्चन ही डिडंट एक्सपेक्टेड तळी तो हें जावन येयलो ताका इतली आन्सर सांगू काय म्हूण कळला मायंड एंड our senses तें दोनी जावन आसून रिलेशन कशी तूं कट्ट करतलो नाजाल्यार तें कशी डिस्ट्रॉय करतलो म्हूण तो निमगीता तळी ब्रह्मा ही मेडिटेटेड ऑन कृष्ण म्हणून ताका आन्सर मेळ्ळो तो आन्सर मेळून कृष्णानी तिकेने एक हंसा रुपान येयलो हंसा रुपान येवन हंसा इन्कारनेशन तांकां येता हंस रुपान येवन कृष्णान सगळें सांख्य द मॅटर अँड स्पिरीट म्हळ्यार तें विद्यासू फिलॉसॉफी कंप्लीट ताका मनांतू हें करता वरला ताका सगळं मायंड एंड सेन्स ऑब्जेक्ट्स आर मियरली डेसिग्नेशन म्हूण हें जस्ट हाका आमगेले तें सेन्स ग्रेटिफिकेशन इंद्रिया सुखा बगेक यूज करचें इंद्रियाचें सूख आमकां आमी तेलकूड करताय आमगे पंचेंद्रियां तुका निती करताय नाजाल्यार बाकी इंद्रियाचें सगळं जाणू आमी कशी तें एन्जॉय करताय तें मायंडाचेरीची आमगेलें मन तातूं हें जाता बुड्डता आमगे मन लगेन तातूं बुड्डता तशी जायना फुडें तांकां कशी हें तातूं तुगून निसोर्यात that mutual attraction due to constant sense gratification तें आमकां कट्ट कोरका इचे तें इट कोरका being dedicated to me one can renounce the mind मिजेलगी मन्न म्हाका सोडका खंय देव सांगता तें मन्न मिजेलगी सोडका तें मन्न कशी सोडका मन्ना तूं केदनाय आमी देवाल उडकास हाडका मन्ना केदनाय देवाल उडकास हाडला तशी अंबरीश महाराजान तागेन मन्नय देहय तागेली इंद्रियय सगळं ताणें देवाल पांयांकड दवरला तशी एकलोच भक्तूस ताळी तशी मायंडाची आमी देवाल पांयांकड दवरका म्हळ्यार आमी करचें सगळं देवा बगेक आमगे मन्नांतूच देवा हाण बेसोवका तशी आसा जायना आमकां तेंच आमकां बंद तें तांगा विच्छेद कोरयात false ego or misidentification the body and mind म्हळ्यार तें cause of all the miseries तशें सांगिन्या तळी तें तांतू तुकून भायर येवंका जाल्यार the only way for out तें मिजेर सर्वेंट ऑफ मी नाल्यार सर्वेंट ऑफ कृष्णा तांतू हायले मात्रांत आमी तें
इंद्रिय आनिक मन तमिळसिल बंधम विच्छेदिच कोरियात नाजलामी कट्ट कोरियात म्हण सांगता दुसऱ्या निमगीता हे सेजस या मुनिवर्य ये मुनिवर्यांत त्यांनी मस्त प्रोसेस काढताई भक्ती बगे आनिक based on the Vedas, Vedas door करताय all of them are very important. सगळं important, but is one of them supreme. अंतु खंचे याका supreme म्हणून गीता कृष्ण सांगता I manifest in sound vibration of Vedas. ते भगवद गीता तू सांगता इति वेदेश्च अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विधेत व चाहम ते अंतु 11th विभूति योग अंतु सगळं सांगतात ओमकारम म्हणून संग चेंज देवाला अंतु पुण्याता तवली ते साऊंड व्हायब्रेशन ऑफ वेदास तेवे आवंत केल्लेले म्हणून सांगता बट इन कोर्स ऑफ ड्यू आता मस्त आता ते उतुलकीच वर्षन मूर्थम ते 4th चॅप्टर दुसरे सांगत भगवत गीता हे उतुलकी जावनो ते सगळे विसरून गेले नी भगवत गीता सगळे दुसरे तो सांगता वैशंपायनुवाच म्हणून सांगून तर स्टार्ट करता नाजाल्यारी हांव वायवसत म्हणून सांगिने मागिरी तशी मागीर दुसरी अर्जुनाला बी ते पावले तवळी तशी तवळ ते दुसरी हेमच्यांनी हांव ते रिएस्टॅब्लिश केल्ले म्हूण सांगत हांगा the only devotion which can purify one's conscience completely and make one desire more nothing but me. The conscious ഏറ്റവും ജാജലാണ് प्युरिफाय करू जलाले आगे वेगळ कसाल तुमका हें करू सुना मिजेर मात्र अंत मिग्गेने मिजेर असिलेने डिवोशनल सर्विस जेले मात्र अंत तुमका इतें जाल्यारी तुमका तांतू तुगेनू हें कोरियात स्पिरिच्युअल पातार येयल्या मात्र अंत वेगळ कसलेय पात ना हांगा सुप्रीम पात भक्ती मेळका जाल्यारी तुम्ही हांव सांगिल्ले म्हणटा कोरका मागीर आय फॉलो तशें जायना पडयत जाता such devotion brings me under control of my devotee. देव सांगता तुम्ही भक्ती पातारे याय तुम्ही भक्ती ना मक्का स्लेव ना जाल्यारी तुम्ही अहम भक्ता पराधीनो यशोतंद्र इव द्विजा साधुर्याव श्लोकाचे लास्ट वर्ड म्हाका मेळ्ळा बट हाजे लागी दुर्वासा हेची अंबरीश रयाल्याची स्टोरी तू दुर्वासा हाका शाप दिला नाजाल्यार ताका हें करतलो म्हूण ताका ब्लास्फेम करता तवळी थांगा तवळी सुदर्शन चक्र ताका शाप दिवच्याक ताका भस्म करूंक वचन आपणे सुदर्शन चक्र ताका मागल्यान येता तो मागल्यान वचून 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 एकेकला लागी शिवाला गेलो ब्रह्माला गेलो विष्णूला गेलो तवळी ताण सांगिनी ती म्हाका कांय करूं वाटना आय एम अंडर द कोणाले कंट्रोल ऑफ माय डिवोटी तूं वचून डिवोटीला पांय धरी म्हूण सांगता तेंत हांगा तुतलीच सुप्रीम डिवोटी सुप्रीम भक्ती तागेली सुप्रीम अंबरीश महाराज जाली हांव सांगत हांगा सो आय फॉलो देअर फुटस्टेप देव सांगता हांव तांगे पांयां लागीं वता द डस्ट ऑफ देअर फीट I purify the material world. With the dust of their feet, I purify the material world. तुला कशी देव कनेक्ट करून दिता तेन्ना मागीर सांगता डिफरंट मेथड ऑफ अष्टांग योगा एंड सांख्य एनालिसिस ऑफ मेटेरियल एलिमेंट्स तें सगळं आसता तें सगळं जाल्यारी दो डिफरंट पार्ट्स ऑफ लिबरेशन are mentioned, but ultimate conclusion is that direct Krishna Bhakti is the best spiritual path and that gives eternal bliss.
तांतूं तुका आमकां कांय डावट नाका. आमी स्पिरिच्युअल पातार येम कामळानेच फर्स्ट वेगळं कसं तुम्ही अष्टांग योग करी आता काली योगा डे तसिल्ला कालनी पयरी थळ सगळे योगा सगळं करताय बट हांगाचे योगा म्हूण सांगिल्यार ओनली फॉर मेकिंग मनी. दे आर गिविंग सो मेनी जस्टर्स अशी कराय तशी कराय हात अशी कराय हात सकता की नाव योगा. Maybe eka 1% or 5% tani eka body relaxation dittai. But it will not lead to bhakti. It will not going to have any bhakti. Ashtanga yoga. Te saga amgela utulki मुनिमार श्रेष्ठ जावन आशिल्ले मुनिवर्यान नाजाल्यार तशी सगळं त्यांनी उतुकी ते परफेक्ट जावन केलेलें आसा. आतांचे हे मनी मेकिंग योग आमी ते हे वेंजान कांय कंपेर करूंक ना. दॅट इज डिफरंट. अष्टांग योगा आणि सिद्धी उद्धवा वांट टू नो दिस प्रोसेस अष्टांग योगाचे प्रोसेस कशी ते मिस्टीक परफेक्शन करूंक वेळ म्हण देवूची देव इज अ मिस्टीक पावर. ते देवाले हे म्हूण सांगिल्यार आमकां कांय कंट्रोल हे करूं अनइमॅजिनेबल सगळं जाल विद्या नाजाल्यार सगळं दॅट मॅजिकल पावर आशिल्लो हे सांगला म्हणटा कोणाक ते बिलीव जमच्या जावो नाजाल्यार देवाल ते मेटिरियल ओपुलन्सीस जावो ते कोणाक एक्सेप्टेबल न्हय आसता न्हय तुम्हाला तांगेली बुद्धी शुन्य तुतल्यांची our intelligence is very limited. The limited intelligence दवरून आमकां देवाले ऐश्वर्य measure करू जमना. No one can. Only through bhakti, only through devotional service we can. तेन्ना देव सांगता हांव भक्तांक हांव फॉलो करता तागेले ते भक्ताले धूळी काणू हांव मेटिरियल वर्ल्ड प्युरिफाय करता खंय तळी तुतले पावर आसा ते भक्ती योगाक. The process of Ashtanga Yoga constitute 8 types of practice. 18 types asa tantule 8 primary nika 10 minor. 10 minor mystic perfection. Tawli ekalyana tikorka the mind fix one's mind in yoga, but they are ultimately obstructions to achieve spiritual abode of Lord Vishnu. Ajir Bhagavatam baraynya te हे अष्टांग योग सगळं जाल्यार आमकां वैकुंठा वचाक हे ऑब्स्टकल्स Krishna says one who desire to perform pure devotional service to the personality of Godhead, the achievement of this mystic perfection is a waste of time. ശരിക്കും आमकां सतीजान आमी हेका डिवोशनल सर्वीस करताय नाजाल्यार डिवोशनल पातार वता जाल्यार हे अष्टांग योगन कांय आवसना. उतलें वेस्ट टायमय नाका उतलें एक्सरसायजय नाका. ओनली लविंग डिवोशनल सर्वीस दॅट इज मोर दॅन इनफ. ते मात्र तेजे आमकां तंतू बाकी सगळं हें सांगलें म्हणटा मागीर आमगेलें मन शांत करूंक आमकां तें कोरयात. तें जाल्यार आमकां डिवोशनल सर्वीस देवान जपा यत्न दिलो आसा तें सगळें सांगिल्लें जाल्यार आमगेलें मन अर्दें कालुशां जावन आशिल्लें मन आमकां एका लायटर एंड लायटर एंड लायटर जाता मागीर आमकां डिवोशनल पातांतू पूर्ण जावचात. तातू सिद्धीस म्हूण सांगताय 18 टायप ऑफ सिद्धीस अनिमा महिमा सगळं म्हूण सांगून आसा. अनिमा म्हूण सांगल्यार सान्नां दुखून सानू जावयात. महिमा म्हळ्यार व्हडल्यां दुखून द मोस्ट बिगस्ट जावयात. तें सगळं इथे म्हूण सांगयात ते टायप आसलें लाणाक तशें कोरयात. एक प्लॅनेटार तुकून आनी एक प्लॅनेटार वचात उपून वचात. लायटर
लगिमा म्हूण सांगून मागीर कापूस आपशी लायटर जावनू एका विंडांतल्यान तांकां वचात तशी सगळे वचात ते देवतांक देवी देवतांक तेसन सगळं पावर आसा नाजाल्यार ऑर्डर ईश्वरी सगळं तेसन पावर आसा बट आनी सगळं स्वर्गार आसलें जाल्यार बाकी प्लॅनेटार आसलें आनी जन जाल्यार तांणी देवाक भुजुका जाल्यार भुलोकायेन भुजुका म्हणून प्रार्थना करताय तांणी खंयचेय लोकां आसा जाल्यार व्हडना तांकां देवाली प्रार्थना मेळका जाल्यार तांकां भुलोकां येवका बाकी खंयचे लोकांक तांणी इतें सिद्धी दाखोवो गंधर्वा सिद्धी सगळ्यांगे तांणी आसा जाल्यार तांकां कांय तांकां देवाक लागीं पडना तांकां हे आमगेल्या भारत वर्षारी आसलेल्या भुलोकारी आयल्यार तांकां भक्ती डेवलप करयात म्हणून आमी फुडें वाचिल्लें अंतू 5th कॅन्टो तांणी अंतू स्वर्गार आसलेल्या देवी देवता तांणी सगळं सांग प्रार्थना करताय एक जन्मपुणी एक सनू जन्मपुणी हांवका सनू निमिष एक कणिका जाल्यार हांकां भुमीर आयल्यार आमकां देवाले प्रार्थना कोर्स आमकां तें चान्स मेळटा न्ही म्हूण सांगता मागीर उद्धव सांगता कशी गे वर्णाश्रम How can one achieve devotional service through prescribed duties in Varnashram system? Varnashram system इतुकून कशी आमकां हे डिवोशनल सर्वीस हांव वचात म्हणून दिता तळी कृष्णान ऑलरेडी डिक्लेअर कोण जालें इज द ओरिजिनल ऑफ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम भगवद्गीतांत ऑलरेडी सांगून जालें न्हय चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तांगा ऑलरेडी सांगून जालें तर तूं खंयची कोण सांगू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड आश्रमास ब्रह्मचारी गृहस्था वानप्रस्था एंड संन्यास हें सगळं हांव केलें न्ही म्हूण बट सगळ्याक एक 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 ड्युटी दिली आसा ब्राह्मणां कितें कोरका ब्राह्मणान कशी लायफ लीड कोरका हें सगळें ह्या चॅप्टरान सांगिना ब्राह्मणां तें सांगू गेल्यार म्हाका हें टायम मेळना मस्त तुवें चांग रितीन सांगिना वर्णाश्रमांत त्रेतायुगांत कशी आशिल्लें सॉरी कृतयुगा सत्ययुगांत तांगा सोशियल ऑर्डर म्हणून सांगल्यार एवरीबडी वयर परमहंसास तांणी तांगा प्युअर डिवोशनल सर्वीसच आशिल्लें सत्ययुगांत तांगा आगे एक येंत आशिल्लें तांगा तांगेलें परफेक्शन म्हणून सांगल्यार तेंत ऑल रेस्पेक्ट कसलेंय सगळें जावन चोयल्यार तांगेन परफेक्शन तुटलें तेदुकून ताका कृतयुग म्हूण सांगताय तर मागीर तावळी सांगताय हाका धर्माक चारी पांय आशिल्ले तांतुले एक तें ते टायमार तें जावन ताजे एक एक ताजे फल उण जावन आतां हें सांगलां म्हणटा तेजे ऑस्ट्रिटी नाजाल्यार ते सगळें उण जालें आसता तें सॅक्रिफायस तावळचें सिनलेस पीपल आशिल्लें कसाय हेका बालाव कांय कोरना तिणें मागीर ऑस्ट्रिटी मात्र जावन आशिल्लें मेडिटेशन तांगेन मेन तांगेलें मेडिटेशन पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड ऑन पर्सनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड तर तें करना पडे तांकां आतां कलियुगा आमी कीर्तन करचें म्हणटाची पंडत हें करताय तें जावन आयला त्रेतायुगांत फ्रॉम सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड द 3 वेदास manifested मागीर तातूंत 3 forms of sacrificial fire आयलें मागीर सिस्टम ऑफ 4 वर्णास एंड आश्रमास ताळी त्रेतायुगांत आमकां मनान जाता म्हळ्यार त्रेतायुगांत व्हरून हें सिस्टम स्टार्ट केली 4 वर्णास एंड 4 हें त्रेतायुगाचें एक हें तें मेटेरियल स्पिरिच्युअल ड्युटीज फॉर द डिफरंट पीपल
ऑफ द सोसायटी. तांकां कशी कशी कोरता म्हूण ते प्रिस्क्रायब कोरून दिल्लें. एके एके वर्णाक इते कोरता म्हूण सांगून. And these varnas started from the body limbs of the Lord. Krishna le limbs antukun na re Adipurusha the limbs antukunu the four varnas and ailam sangatai bhagavatari मागीर तेची लोवर एंड हायर क्वालिटीज आयले ताका. एक 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 काल वता तशीची हें सांगिला म्हणटाची स्पॅन ऑफ वन युगा म्हणून सांगिला उतुलकी कल्प आसता तळी तुतले एकेन जायना फुडें ताची क्वालिटी सगळं चेंज जाता. ताका हायर क्वालिटी येवी जाता, लोवर क्वालिटी येवी जाता, येवी जाता. मागीर नेचर ऑफ पर्सन्स इन ईच वर्नास तें सगळं मस्त आसता. तें कशी एक्सप्लेन केल्यार आज जमना तुतलेंच आसता तें ब्राह्मणाने क्वालिटीज हायर ऑर्डर ऑफ हें कशी करताय थ्रेड सेरेमनी जायना फुडें दे हॅव टू गो टू गुरुकुल. तें जावन तांणी ब्रह्मचर्य स्विकार कोरका. मागीर तें कशी तांणी फॉलो कोरका म्हूण तांणी दांत साफ करूपणा म्हूण सांगताय, केस कट्ट करूपणा म्हूण सांगताय, तांणी गुरुक वंदन कोरना तिणेन कांय करूपणा म्हूण सांगताय. मागीर तांणी हें तें नामचे वळेरी नाजाल्यार हातू आमी टॉयलेट करच्यो कांय उरलोमचे आपणा मस्त तांकां रेस्ट्रिक्शन्स आसा. हें सगळं भिक्षा काणू तांकां गुरु दिवन तिणेन कांय करूपणा तशी सगळं ब्रह्मचर्यांतू आसा. तशी एक एकल्यांकची एक एक क्लासाकय देवान एक एक कुठं बरोवन दवरलां. तर तें सगळं आमी इन शॉर्ट जावन सांगता. आय टोल्ड यू जस्ट टेक आउटलायन दिवन वता. तें सगळं ब्रह्मचर्य ग्रहस्थास वानप्रस्थास कशी कोरका म्हण सगळं आनी तूं सगळं ग्रहस्थांक जाल्यार देवाक सोनू देवा मध्य सोनू आमी सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन शुड बी लॉर्ड कृष्णा. तें दवरून आमी सगळं कोरता. आमी तें करता जाल्यार तूं कोरता. वानप्रस्थ करना फुडें आतां तुका बायलेक चेडूं चेल्या चेडूं जाल्यार बायलेक ते चेडूआंक हँड ओवर कोरयात आनीक तुका वानप्रस्थां वचत. अथवा चेडूं ना तरी जाल्यार बायलेक घेवन तुका रन्नांत वचात. एलूफ जावं खंय तांकां बादिवन तिला म्हणटाची तांकां मेडिटेट ऑन लॉर्ड कृष्णा नाजाल्यार भगवंताचेर तांकां स्पिरिच्युअल लायफ तशी मुखार वचात. तें जातेरी आतां एक एक तांकां एक बाउंड्री आसा. आनी म्हाका बायलेक मिगेल हांव वचना नाजाल्यार ती तिका चमच्याक आतां चेडूं वसय जाल्यार तिका चेडूं वसय म्हणून सांगल्यार वानप्रस्थान जाल्यार तांकां नेक्स्ट संन्यासां वचत. तें सगळं देवान कशी कशी आसा म्हूण सांगलें. बट ultimately all duties of the all varnas and ashrama are meant to please Krishna. And सगळा काही सांगत आहे तेंची हें उतलें सगळं अष्टांग योगान तुवें सांगिल्लें तशीच हें सगळं जाल्यार म्हाका प्लीज करूं आशिल्ली ओन्ली ती भक्ती योगा. तें हें कोरना तिणें ताका परफेक्शन ना. हांगाय वर्णाश्रम सगळं सांगताय. वर्णाश्रमांतू कशी आमगेली डिवोशनल सर्वीस मुखार व्हरयात म्हूण लगेन देव हांगा सांगता. आनीक लविंग डिवोशन हांव फुडें सांगलां म्हणटा लविंग डिवोशन अन टू हिम इन आवर हार्ट्स. आमगेल्या हृदयांतू देवाक कशी आमी पुजन नाजाल्यार आमी हृदयांत आमी कशी देवाक स्नेहान आमी पुजन कोरता नाजाल्यार तें आमी कशी मुखार व्हरता आमगेलें डिवोशनल सर्वीस मुखार व्हरता म्हूण सांगताय. मागीर उद्धवान रिक्वेस्ट ती म्हळ्यार 12 टायप ऑफ डिसिप्लिनरी रेग्युलेशन्स आसा.
ते एक एक्सप्लेन करू नॉन वायलन्स ट्रुथफुलनेस ह्युमिलिटी etc आणि 12 टाइप ऑफ रेग्युलर ड्युटीज लाईक क्लीनलीनेस चॅन्टिंग ऑस्ट्रिटी विजिटिंग हॉली प्लेसेस हे ताळी हे सगळं इत करप नाजाल्यार हे कशी ही ऑल्सो डिफायन सेवरल टर्म्स लाईक सेल्फ कंट्रोल तेन्ना हांव दुसरे सांगिने देवासुर संबंध योग काणू वाचील जाल्यार तुमकां हें सगळं मेळटलें तर तें हेगलें तुमी तारो जतनी सेल्फ कंट्रोल ग्रेट चॅरिटी ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रिटी हे सगळं सांगता आफ्टर डीलिंग मेनी गुड अँड बॅड क्वालिटीज कृष्णा अल्टिमेटली कन्क्लूडेड दॅट to maintain a worldly vision of good and bad is itself detrimental, and one must therefore aim to transcend both good and evil. Yendoni ami manankorka. Changite ballavite munami manankorka. Good quality te, bad quality te mun manankorka. Anika we can choose. Ultimately हमका एक will दिला हाँ तुक जायला तुम काडी मुन लगे ना तजा लास्ट दिला ना सदैवाना और अम्मी हमका इतनी चांगा मुन देवो संगता भक्ति surpasses knowledge and detachment इंका शिजता मुन ता कृष्णा यो निम्गीता उद्धव निम्गीता how can one not refer to good and bad, piety or sin? Antu changa ballava kashiki amka sangapa. Vedas bring both. Vedas bring forth piety and sin and contain various prohibitions and recommendations. The Krishna Sangati Timla, there are three paths. Tini vatas thanga vachaka. Kashi. ते एक ज्ञान एक कर्म and एक भक्ति तिन्ही वाटस that qualification लगेन सांगता कशी ज्ञान शिकू मनान केलं जाल्यार तुम्ही मेटेरियल लाईफ जाणू तुमका पूर्ण जाण हें कोरयात डिटॅच कोरयात ज्ञान म्हणटा तशीच मेटेरियल लाईफ जाणू डिटॅच कोरयात आनीक what is karma attachment कर्म करता तशीची नाजाल्यार तें qualification of karma is attachment to material pleasure the qualification of bhakti is balanced attachment and detachment or yukta vairagya म्हणून सांगत आहे तळी हे सगळं आमकां हे मनाक का आमकां ज्ञान जावं काय कर्म कांठा नाजाल्यार कर्म इति म्हूण मनाक का मेटेरियल प्लेशर जाय वे नाजाल्यार की भक्ती जाय की तें आमी सगळं मनाक का one should try to reach the platform of dutiful action without desiring enjoyment त्यांचं सांगत आहे एका तितें एक हे सांगत आहे म्हळ्यार एक मनुष्य जन्म मेळना पडे आमी तें कशी युटिलायज करता म्हणू परफेक्ट जावना ना गेला पुरो वेगळं कांय ना सगळं टांगे मेळना यो मनुष्य जन्म अल्टिमेट जन्म सांगत आहे जाल्यार सगटांगे मेळना हे मनुष्य जन्म मात्र मेळ्ळा न्हू पुरो ते देवा मनाक रुसिले बुद्धी लगेन आमकां देवानच देवाल मर्सी नातिल्याने आमकां ती बुद्धी दिना तांतूय आमकां हे मनाक रुसिलेलें ज्ञान इतें कर्म इतें भक्ती इतें म्हूण मना आसिल्लें लगेन देव आमकां ती बुद्धी दिता भागवतां एक श्लोक आसा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषं परम् एक श्लोक तो I am not remembering खंयचे कॅन्टो म्हूण म्हाका सेकंड की थर्ड confusion. Anyway, that sloka you can note and kuryat. Akama sarvakamo va mokshakamo udarati. Tivrena bhakti yogena yajeta push. ते पुरुष परम पुरुष जान आसिल्लें तीव्रेण भक्ती योगेन ते तीव्र जान आसिल्लें भक्ती नंतर आमकां आमी ते काम म्हळ्यार आमकां हें काडून पेलांगलो जमना ताळां आमी
dutiful action mulane, without desiring enjoyment mulane, very important. By this one obtain knowledge of devotion. Tenta ten tivrena bhakti yogena tatha thanga ignya talte ek lagya me stress kon sangatai. To this end, while yogi fixed in knowledge has to make many endeavors to maintain his spiritual position. Yogi mun sanglari आता सांगितलं अष्टांग योगा ते मस्त मस्त प्रोसेस असतात का ते सगळं काणू कष्ट काणता तो हे स्पिरिच्युअल पोझिशन येता whereas we are going directly lift to Ajeri. Thank you, Radhika. ते सांगला पुरो खंचे वेदा बेसर असता ताळी ते सांगितलं म्हटलं डिवोटी म्हणून सांगितलं लिफ्ट आरचोण ಒಗ್ಗಿ వచ్చి म्हटत बाकी सगळ्यांगे ladder step उतरकी फ्लोर सगळं चोणू वचुनु अष्टांग योगु तसं सगळं कोरनु ज्ञान योगु कर्म योगु सगळं जावनु आम्ही पावना पडे टाइम जाताना हे लिफ्ट आरचोणू डायरेक्ट पळतांगे लजलारी finished आम्ही देवाला पण तेंका शिकवताई we have to surrender under a guru bona fide guru and त्या गुरुना इथे instruction दिला त्या instruction वाटेवेलाना आम्ही मुखारी वचून गेल्यारी आम्ही भक्तीन प्रीतीन देवाक सर्व केल्यारी we get everything. त्यासन काय येना अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् देवते संगता. Everything that can be achieved by and everything that can be achieved by and any other process is easily achieved by my devotee through bhakti. ఏం చితాం సంగిలంత but my unalloyed devotees desire nothing beside me. Avnathina vegam kaina atanka. Tedukunu te etam javga bhakti yoga. Then what about Vedic path Munigita? Mast question is Nimgunu sa Uddhava. Krishna summarized the progressive spiritual path. Those who cultivate insignificant sense enjoyment undergo continual cycle of birth and death. Insignificant. That's like a word thanga very important. Amka tendan sangata. Amka melanie body amie sense enjoyment abagik. Or to cultivate this enjoyment. Tavli tijata we are coming into path of birth and death, the cycle. But spiritual path jalari begins from karma yoga, tenjanu jnana yoga, tenjanu bhakti yoga. Tholega conditions all nala badji hoit jata to നേരത്തെ സംഗിലമട്ട് misidentification misidentification तवल तका कळनासिलें तवल तक्का कोणय पुणे हात दवरनशी आमगेल्या मट खंय सत्संगांतू नाजाल्यारी एका योगी ये संन्यासीचे नाजाल्यारी वैष्णव सुप्रीम वैष्णव कोणाले लागगी ताका एका सत्संग नाल्या असोसिएशन मेळ्ळो जाल्यारी he can deviate from his mind. The sense enjoyment आम्ही आमगेली prescribed duties म्हणून करते. What is prescribed duty म्हळ्यार first आम्ही कोण म्हणून आम्ही मनांग करता. I and me म्हणून काणपेलांगा मिगेने हांव ही बॉडी मिगेल मिगे आयडेंटिटी तेंत सांगितलं misidentification ते आद्यम काणपेलांगलारी बाकी सगळं automatically taga ettane. What is proper, improper, and what is good and bad. Sagga tali sagga mimana ankoru. Vedic knowledge is difficult to comprehend without me or my devotees. Kainga proper janu sangundim kaya ede ve te sangata veda sagga kelne veda korunika
येदें जमच्यानी के प्रलयान तू सगळं येदें सगळं गेल्लें येदें सगळं हें तें तांकां फॉलो करूं जालें ना तेसी सगळं मागीर हें इंटरप्रिटेशन आयलें मस्त फिलॉसॉफीज आयली तातूंत मध्य मध्य मस्त फिलॉसॉफीज आयली एट लास्ट हें सांगलां म्हणटाची देव दुसेरी प्रत्यक्षन जावं तें एस्टाब्लिश कोरूंक दुसेरी द्वापरे युगांतू दुसरें आयलो मेटीरियल क्रिएशना पासून निमगीता उतलेंची मेटीरियल क्रिएशन केल्लें उद्दवा निमगीता कशी तू येला उतलेंची 28 एलिमेंट्स असं म्हूण सांगताय एक मेटीरियल वर्ल्ड तू 28 एलिमेंट्स असं तें कशी तू गेल देहा तुकून कशी येयना while discussing about enumeration then 28 elements भायर आयलेले तें जावन हें कशी मेटीरियल वर्ल्ड तें सगळें हें मेटीरियल वर्ल्ड कशी येयलें म्हूण यो निमगीता उद्धव निमगीता तावळी प्रगती इत्ते म्हूण गीता पुरुष इत्ते म्हूण गीता हें सगळें थंय येता तावळी हे सांगा कृष्ण सांगता मेटीरियल नेचर म्हळ्यार that is prakriti prakriti मागीर who is enjoyer is a purusha तावळी just तागेले एकटे glance सारी हांगा हें जालें प्रपंच सगळं आयलो मेटीरियल नेचर प्रकृतीचे हाजेरी एका स्लाइट ग्लान्स एमच्यानीक पुरुषाले ग्लान्स एमच्यानीक सगळं क्लियर जालें प्रकृती इज सब्जेक्ट टू transformation but purusha is not prakriti is full of dualities purusha is one and absolute तावली आमगेले around आमगे हें चोयल्यार आमकां कळटली duality नातिल्ल्यान एका मेटीरियल लायफ ना नाल्यार एक मेटीरियल वर्ल्ड ना तें सगळं अंतोस प्रकृती डिपेंड्स ऑन पुरुषा हू इज फुल्ली इंडिपेंडेंट प्रकृती इज अनकॉन्शियस एंड डल while purusha is self sufficient हे सगळं जालें मागीर तशी सगळें एलॉबरेट करून जालें मेटीरियल एलिमेंट्स कळटाय न्हय पंचभूत जावनेच मागीर मायंड इगो पंचकर्मेंद्रिया कर्मेंद्रिया आसता मागीर तांचे सेन्सस आसता मागीर इथे सांगप महत्वता महत्तत्व मागीर हें त्रिगुणास हें सगळं मेळून 28 एलिमेंट्स but material world is very much real duality जाल्यार what is real what is आम्ही टेम्पररी म्हणून सांगताय मेटीरियल वर्ल्ड इज रियल बट इट इज टेम्पररी बट टेम्पररी म्हणून सांगल्यार ह्यो जीव तितले किता हे रियल म्हणूच ते मेटीरियल वर्ल्ड इज देवान सृष्टी केलेली देखून ते रियल बट ते केदनाय जाल्यार डिसपियर जावया फ्रॉम टॉप टू बॉटम तपोलोक नाजाल्यार ब्रह्माले तू खाला आशिल्लें सगळं केदनाय जाल्यार हें जावं डिसपियर जावयात बट इट इज एक्चुअली रियल तें लेगीन सांगता हें लॉर्ड कृष्ण अनंतना कोणा वेगळं करूं जेन्ना उद्धव मागीर निमगीता हाव टू मेटीरियलिस्टीक जावन आशिल्लेले जन कशी तांणी एक्सेप्ट करताय बॉडी म्हणून गीता हांगा कृष्ण सांगता ऑल दीस थिंग मन म्हळ्यार आमगेले भूमिरापो नालो वायू खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकारमिधीयं मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्र अहंकारमिधीयं बुद्धी मन बुद्धी अहंकार हे तिन्नी ताळी ते
ते पंचभूत न शिंजामत जाल्यारी सूक्ष्म रूप असं स्थूल शरीर न शिंजता बट देर सूक्ष्म सटील बॉडीज ते तिजता इट ट्रान्सफॉर्म्स टू नेक्स्ट बॉडी तर ते तांतू मन म्हण सांगिलारी ते मरणा फडे आशिल्ले ते बॉडी एक ट्रान्सफर जायना फडे ते वेकळ्याक बॉडी वता तावल तशें जायना फडे आमगेले मन्ना तो सिलेने desire na jala ite jalari then depends on the we are getting new body and according to kasala angela rajoguna ki tamoguna ki sattvic gun ki temi taka related temi chonu ta taka body so anga the mechanism behind this is the reincarnation mun sangata and death is forgetfulness just आम्ही विसरताय आम्ही आमगेल तें सोन वचन आपडे आमगे आयडेंटिटी आम्ही विसरताय with the old bodies तेंच्या न्हू नवी बॉडी येता नवी बॉडी येता आम्ही लास्ट क्लासान सांगितलं म्हणटा नवी बॉडी मेळना पडी थांगाय तो जीव प्रार्थना करता हो हांव मस्त बॉडी काणचली आनी म्हाका ही बॉडी नाका असं म्हूण सांगना आपडे तो मुखारेन आपडे दुसरी ती माया ताका धरता थांग दुसरी न्यू बॉडी बर्थ मेळना पडे टोटल नवी बॉडी जावन तो आयडेंटिफाय करता नंतर फुडेंचे हें दवरनय व्हरता बिकॉज टोटली फॉरगेटफुलनस न्हू एका बॉडी तुकूय न्हू वेगळ्या बॉडी वचना पडे हें कॉन्शियसाची ताका उडगासूं ना ताणें तेच कुड केलें म्हणून ताका उडगास येना मागीर ते देखून आमी तांतू देखून निसर्गा जाल्यार तें मन न दवर हें मन आमी युटिलायज कोरता आमकां मेळचें मन न दवर तें फर्स्ट हांव सांगिलें तें मन ना भितरी आमी देवाक प्रतिश्ठा कोरता त्यावेळेस आमकां मागीर तें लायफ सायकलान तुकून आमकां मोचन मेळटलें ना जाल्यार हें मन ना तूं मन ना आमी इतकी भोर दवरलें जाल्यार तें मन न दवरून तें लागीं बर्त मेळटा आमकां तालीम चांग बर्त मेळयात एसलेची भागवत पुराणा म्हणटा आशिल्लें फॅमिली मेळयात खंयची जाय आमकां भागवत पुराण पूर्ण ताळी आमी म्हणना केदनाय आमकां एशीच मुखारी वचूका तें येदायलो आनीकय तागेले उद्धवा लागीं गुड असोसिएशन बॅड असोसिएशन हें सगळं थांगा सान एक हें सांगता कृष्णा उद्धवाला सांगता गुड अँड बॅड असोसिएशनाचे एक्झाम्पल जें सांगता हांगा हे तितें पुरुरव आसताली व्हडलो राय आशिल्लो पुरुरव तागेले अटॅचमेंट कोणा लागीं उर्वशी लागीं हेवनली अप्सर आसा न्हय तिजेले आशिल्लें हे तिगेले तिगेल ब्युटी व्हड आमकां इमॅजीन करूं ना तिगेल ब्युटी सगळं तुतलीची तावळी तिजेर आशिल्लें तें अट्रॅक्शन ते बॉडीली अट्रॅक्शन वेकळ कांय न्ही तो जाल्यार व्हडलो चक्रवर्ती ताका जाल्लें न्ही म्हळ्यार तो विसरता तो देवाचे पांयां कडेनच्या विसरता तागेलें एक अनफेवरेबल जावन आशिल्लें नाजाल्यार तागेलें तें हें सगळें जायना फुडें तो कंप्लिटली इग्नोरन्स जावन पडटा तो तमो गुणांतू पडता म्हळ्यार ताका फूल टायम ताका डे जाता की नायट जाता की ती म्हूण कांय कळना तो तुतलोची इंडल्जिंग इन द with the urvashi's body ताळी आमकां इमॅजीन करूया एकोलो आळू पुतूल मात्र खाल्ला पडता पुतूल की व्हड चक्रवर्ती जावन आशिल्लो ताळी हांगाय तागेन लास्ट ती ताका सोडून वता उर्वशी ताका सोडून वता उर्वशी सोडून तो उर्दुनू आसा हो तुजी ब्युटी जावन आशिल्ली बायले तूं सोडनाका तूं देवी वचूं नाका असं म्हणून ती तशी वता तावळतो ताका तो हें करता हांव त्या उतलेंची ती आतां म्हाका सोडून गेली
वित्यावतलेंची आईला गीता म्हणून सांगता थंगा ताणे एक येन सांगिला म्हणट प्रार्थना कोरनो हो मिगेल बॉडी हांवतलें नशिबीची केली नाजाल्यार हांव एक बायले बगे का हांवतलेंची हें जावं गेल्लो हें इता तें म्हाका कशी हें सेंटली जावन आसलेलें एक हें न्हू कोरका आसलें his message how one can save from inauspicious sex attraction by associating with a saintly devotees ताका डिवोटीसान कशी हें करल्या म्हळें डिवोटीज awaken one's spiritual intelligence by constant discussion about Lord and service to devotees and Guru तातूंत तुकून तो कशी उंचार येता म्हूण मागीर ती स्टोरी सांगता devotees are the only refuge devotees are only refuge for those in material life like a strong rescue boat तेंता ഏറ്റവും നമുക്ക് ജായജല്ലാണ് एक association तेंता bad association and good association ताका मेळ्ळां bad association तो उर्वशी मागल्यान वचून देवा विसरलो मागीर ताका सेंटली डिवोटीजान ताका हेल्प करून ताका तो हें जालो मागीर हाजेर बरयन आसा डेटी वर्शिपा पासून उतलें आसता देवान कशी सांगिल्या आमी एक कुटा पूजन करचें मुर्थमा कशी हें कोरपा म्हूण सांगिल्या पासून सगळं ताजे रुल्स रेग्युलेशन्स रेकमेंडेशन्स सगळं बरयन आसा कशी डेटी वर्शीप कोरका एक देवा अर्च विग्रहाक कशी पूजन कोरका असं म्हूण सांगता तेंच्या न्हू मागीर येता तांतू detachment by cutting the false ego एक false ego कशी असल्यारी कशी हें कोरया the soul is spiritual and transcendental to material covering soul is spiritual and transcendental to material covering and that body is dull and unconscious matter thus to whom does this experience of material existence actually pertain Krishna sangat although in sagga salary dream are unreal unreal jam disata although the objects in a dream are unreal the person who is dreaming experiences fear excitement in sagasa तो दोळ तोरण कोरना आपडे रियालिटी म्हूण मनान जाताना तशीची तो दोळ तोरण कोरनू देवाले एब्सोल्यूट ट्रूथ जावन आसलेले देवाले आमकां तेंता ഏറ്റവും आमकां ते म्हळ्यार बाकी फॉल्स इगो म्हूण सांगिल्यार इट्स अ मिसआयडेंटिफिकेशन ते स्पिरीट सोलान आयडेंटिफाय केलें ही मिगेल बॉडी मिगेल म्हाका इतें कोणें इतें केलें जाल्यार आमकां सट्टांकी सिंत तेंगा इगो म्हळ्यार नाळा फॉल्स इगो म्हळ्यार जन्मना मेळचिंत हें सगळं अंतू हेंचित ते बॉडीन तुकुनूच सटल बॉडीन तू हेंचित जन्मना मेळत तें थोड्यां सण जावन येताने थोड्यां व्हड जावन येताने सगळें येताने बट तें कशी तें आमकां उण कोर हाडयात म्हळ्यार आमी देवालय पांयांकड आनंतना आमकां ते डिवोशनल सर्वीस आनंतना आमकां वेगळो कांय करूं वन हू has awakened to God conscious is no longer bewildered by false ego. God conscious जावन आयले जाल्यार मागीर थांगा कसल ना आमकां कोण ती सांगिल जाल्यार आमकां बिकॉज वी आयडेंटिफाय दॅट वी आर नॉट बॉडी वी आर नॉट दीस बॉडी मागीर ताणा आमगे आमकां सोमचें न्ही आमगे साल्ली सरी कांय जमना नाजाल्यार कोणें आमकां इन्सल्ट करता जाल्यार एकच सानची पोर्शन सरी आमकां कांय जमना म्हणून हांगा सांगताय एक पॉइंट लगेन सांगता आनी रबयता वॉट इज सिंपलस्ट पाथ सिंपलस्ट पाथ इज कायंडली एक्सप्लेन म्हूण सांगता सो ऑलवेज रिमेंबरिंग मी तेन्ना फायनल इन्स्ट्रक्शन दिल्या उद्धवाक सांगिल्या
Final instruction is bhakti. Always remember me, perform all duties me, and with a mind and intelligence offered to me. खंयचे श्लोक येता भक्तीन अर्जंतू मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सक्ते मे प्रतिजाने प्रियोसि मे तळी दोन कडे सांगिल्ले 9th chapter तुई सांगिन्या 18th chapter तुई सांगिन्या तळी दोन वेळा देवान सांगिन्या मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु तू येची तेची एकलाग एक्सप्लेन करून भागवतान सांगिन्या टेक शेल्टर ऑफ होली प्लेसेस अँड बी गायडेड by exemplary activities of my devotees. Miguel devotees jajalane tangele guidance celebrate the holy days by devotional singing and dancing. The Deva Sangata Kishkashikor Kam with a pure heart see me to be both unblemished by anything material and present everywhere. एका डिवोटी म्हणून सांगितलं त्यांत सगळं काही सगळं तू एक साधू म्हणून सांगना पड सगळं तुई देवादिक वतलं विद्या विनय संपन्ने गाविने तस शुनीचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना सगळं तुई तका देवा दिसतने तशी दिक्कू का one who sees me in all living entities and offers due respect to everyone is considered actually wise. Till then, one must continue to worship my deity with the speech, mind, and body. तळी देवाक कशी भक्ती कोर कामळान लगेना देव सांगता just येवता outline ಅಂತ ಬತ್ತಾ I recommend bhakti to be the best possible method for spiritual enlightenment since I have personally established it. This process is transcendental, free from material motivation. So, no loss on this path. This process is of supreme intelligence and diligence. For by following it, one can in this very life attain me. Hearing the elaborated teaching of Krishna, that supremacy of Bhakti Yoga, Uddhava gratefully offered his prayers. The Vachalari, the Gele Dolan Tukunishi Uddha Yeno, Krishna Alpa Isablo Timolo, Timuno, Magiri, Toteshichi, Krishna instructor Uddhava to go to Badrikashrama. Uddhava circumambulated कृष्णाक तीनी वाट अशी मागीर कृष्णा दिक्कू कयन कृष्णा ताका दिक्कू कयन he fell his lotus feet तुला आमकां ते वाचिता we feel same thing आमकां कृष्णा मुखारी अशी देवा येन जावनू उद्धवा शी रोण तो भायर वता तो वचाक शुरू करता उद्धवा circumambulated Krishna fell at his lotus feet and drenched his feet with her tears. Great pain by separation from Krishna, Uddhava honored Krishna's slippers by respectfully placing them on the head and departed to Badrikashrama. Jai ho. So Uddhav Gita ki jai. आणि तुमकां इथे मी जाल्यार निमगोसला म्हाका सांगू का टाइम ना ऑलरेडी जाल्लाय 9:40 जाल्ले 10 minutes लेट डिले येता बट आय एम नॉट सॅटिस्फायड हे उद्धव गीत अशी काडला म्हणून I'm just she outline. Actually, if you want to read Uddhav Gita, आमकां स मास काळा jamna. That much it's more strong and तुतलें deep. आम्ही just 40 minutes आणि उद्धव गीता तीर्थ को कामलारी I can say sorry तुतलेंत हांव निमगेलेंत म्हाका फुडें टाइम लगीन जाय say actually वेकाळेक भागवत सेशन आसता जाल्यार
we have to go through Uddhav Gita first. म्हणाले तुतलेंच आम्ही कवर करू असं उद्धव गीता अंतू. So very happy to give me this Uddhav Gita. म्हाका उतलें पुणी सांगूक मनाक करूक तुमका उतल मात्र ते पावले म्हणून म्हाका कळला माताजी and प्रभुजी. Anyway, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. Over to you, Mataji, Vinay Mataji.